सो आम्ही सद्याक जुवारी ब्रिजार हांगा उबे आसा। हांगा उबे रावपाचें कारण म्हटल्यार काल जो सेंट्रल मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरीन एका 270 कोटी एका सँक्शन केल्ल्या सँक्शन केला ते जे जुवार ब्रिजार जेन्ना 2022 जेन्ना हो ब्रिज इनॉग्रेट जाल्लो तेन्ना एक प्रपोजल आसले की ह्या ब्रिजार एक विविंग पॉइंट आणि हॉटेल आसतले म्हणून तेंच्यांनी तेन्ना एनाउन्स केल्ले आणि त्याच खातीर काल जे नितीन गडकरी मिनिस्टर हा तेने 270 ह्या प्रोजेक्टा खातीर जो सँक्शन केला। सो आम्ही हो जो न्यूज करता आता जुवारी ब्रिजार हे हॉटेल खंय आसतले आणि विविंग पॉइंट खंय आसतलो हे आम्ही सांगपाचो प्रयत्न करता। सो आम्ही तुमकां सांगले की सध्या आम्ही ब्रिजार उबे आणि जो विविंग पॉइंट येवपाचो आहा तो कसो आसतलो तुमकां सांगता। आता आम्ही सद्याक ब्रिजार आणि दोन्ही सायडीन आम्ही पळयता जे आम्ही मडगांव वयताना पणजे येताना पळयता की दोन्ही सायडीन जो टावर उबो आहा केबल ब्रिज उबो आहा आणि तेज्या मदीं जो गॅप आहा दिसता तुमकां येतलो आणि हो कमीत कमी टावर ह्या 2 टावरा पेक्षा व्हडलो टावर येतलो म्हणून आमकां कळोन येता। सो हेज्या खातीर जो टावर वयर येतलो तेन्ना एका सायडीन पणजे सायडींतल्यान आमी आसा थंयसरल्यान जे टावरार आसतले ते पयलीं आसतले एक रेस्टॉरंट आसतले टोटल 2 फ्लोराचो हो फूल जो टावराच्या वयर एक डोप कसो येतलो तेतून 2 फ्लोर आसतले। पयल्या फ्लोरार आसतले ते रेस्टॉरंट लोकां खातीर बरो तेका व्यू पॉइंट आसतलो 360 पळोवपाक मेळटलो आणि दुसरो तेज्या वयर आसा तो रूफ आहा तेजेरूय खंय तरी रेस्टॉरंट ओपन रेस्टॉरंट आसतले त्याच सेम रेस्टॉरंटाचे आणि तेज्या वयर आहा तो ऑब्जर्वेटरी जो विविंग पॉइंट आसा तो लोकां खातीर ओपन आसतलो। तुम्ही तो ऑब्जर्वेटरी जो पॉइंट आहा तो 360 आसतलो। सो थंयच्यान उबे रावत जाल्यार आमचे पणजे सायडींतल्यान जी एरिया थंयच्यान तुमी पळोवपाक मेळटली। तशेंच रायट सायडीन पळयत जाल्यार कुंडे इंडस्ट्री ह्यो इतक्या वयल्या हायटींतल्यान हे तुमकां एका सायडीन ह्या विविंग पॉइंटांतल्यान मेळटले। सो हेज्या खातीर पणजे सायडींतल्यान जे येतले लोक तांकां स्पेशल हांगा 4 लिफ्ट आसतली 2 एक जे लोकांक येवपा खातीर लिफ्ट आसतली आनी 2 सर्वीस जी जाता त्या टोटल 4 ही एका टावरान लिफ्ट आसतली। सो आता आम्ही सांगले की जे पणजे सायडींतल्यान जो टावर आहा तेका त्या टावरान कितें कितें फॅसिलिटीज आसतली लोकांक पळोवपाक मेळटले ते आमी तुमकां सांगले। आणि दुसऱ्या सायडीन जो आमी मडगांवच्यान पणजे येतात तो रोडार जो दुसरो आमकां टावर मेळटा तेज्या मदीं असो सेम आमी सांगला त्या प्रमाणे 2 खांब्या मदीं एक मदीं व्हडलो टावर आसतलो आनी तेकाय विविंग पॉइंट तो आसतलो लोकां खातीर। पण तेतून एक तेंच्यांनी मेळटा त्या आमकां म्हायती प्रमाण की त्या टावरान सेम जे लिफ्टी आसतल्यो त्यो लिफ्ट आसतल्योच भितर 4 लिफ्ट आसतल्यो अशें कळोन येता की त्या हितून एक VIP कशें एक 5 स्टार हॉटेल आसतले भितर तेतून रेस्टॉरंट आसतले सुमार 30 रुमाचे हे हॉटेल आसतले कळोन येता एका फर्स्ट फ्लोरार। तेज्या वयर आनी एक परत रेस्टॉरंट आसतले जे 5 स्टार रेस्टॉरंट आहा म्हणून आमकां कळोन येता। सो आमकां कळोन येता की जे टॉप जो व्यू आहा तो एक थंयसर 5 रुमाचो सूट रूम हांगा येतले म्हणून कळोन येता की टोटल जे VIP कोण येता लोक नाल्यार अशे VIPच म्हणू शकता आमी जे तांकां एक स्पेशल 5 सूट रूम आसा तेतून सगळी फॅसिलिटीज आहा म्हणून आमकां कळोन येता। टोटल त्या सायडीन टॉपार टोटल 5 सूट रूम येतले म्हणून आमकां कळोन येता आनी सकयल जो बेस आहा थंयसर एक टोटल 25 वयर म्हटल्यार आमी म्हणू शकता 30 रुमाची अशी फॅसिलिटीज आमकां ह्या टावरान पळोवपाक मेळटली। आता फाल्यां नितीन गडकरी सेंट्रल मिनिस्टर आहा रोड एंड ट्रांसपोर्टाचे फाल्यां गोंयान येवन हे जे फावंडेशन आहा ते आतां घालतले आनी हे जे काम आहा ते दिलीप बिल्डकॉन जेणे ब्रिज बांदला तांकांच हो प्रोजेक्ट मेळ्ळा आनी ते स्वता हो ब्रिज जो बांदला तोच आतां हे टावर बांदतले दिलीप बिल्डकॉन। आनी आमकां कळोन येता की दिलीप बिल्डकॉनूच हे बांदतले तेजो सर्वीस करतले आनी टोटल 50 वर्सां खातीर जो तेच हँडल करतले जो टावर मेंटेनन्स बी कितें आसा तो तेच चलयतले आनी रेव्हेन्यू शेअरिंग हे गव्हर्मेंटाक दितले। सो हो टावर आसलो तो कितें कितें फॅसिलिटीज आसले तेज्या मदीं आनी कितें आसतले हो सांगपाचो हो एक व्हिडिओ आमी तुमच्या फुड्यान हाडलो। चेतन गांवसांगडा हांव ओमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.